बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सगळ्याची क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक तुमचे सवय आसो, तुमचे सवय आसो. प्रितीच्या भाव भयणांनो, ह्या प्राचीन काळांत आमी आसतना आमच्या जिविताचेर आमी याद करतना कितें भाशेन आमची मागतां, आमचे वायट जिवीत आमी वळखून घेवया आनी देवाचेर विस्वास दवरया आनी देवा लागीं मोगसाणें मागया. ह्या पवित्र रितीन फावो ते बरी वाट घेवचे खातीर ह्योच आमच्यो चुकी वळखून घेवया आनी देवा लागीं मोगसाणें मागया. Let us ask God to pardon us, let us accept our faults and place our trust in the Lord. हांव बाकी सर्व पिदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आकारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो प्राण, हो म्हजो प्राण, हो म्हजो बोवड प्राण. ह्या बसत मागीर सदांच सांगपाक लागीं सगळे देवतां आनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पिदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणांच्या जिवितांत पावो. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. आमचे घर सोया वेळार देवा मुखार दवरया. कितें भाशेन दुयेंस पयस जाल्यार बरो मागया. जे कोणाक दुयेंसा वरवीं वायट आसा तांकां देवाचो आदार मागया आनी जायत्या कडेन बरें जावं ह्या खातीर देवाक दिनवासूं. प्रार्थना. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बाबा, दोळगोळ करून हो प्राचीन काळ भोगतीपणी आमी सांबाळीत आयला. ताच्या अचरणांत पास्कांच्या पुटांत फावो त्या मनान वांटो घेवन आनी तुजे सोडवणेची बरी खबर परगटून आमची काळजां तयार कर. आमच्या सगळ्यांच्या पुता वरवीं तो खरो घेवन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणांच्या सासणांत. आमेन. लोकगीतीच्या पुस्तकावेलें वाचन. त्या दिसांनी इस्रायल वर्सा दोंगर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्या वचोनां जावपाक रस्त्यावेल्यान सुफाच्या दर्या वाटेन चलून गेलीं. वाटेर लोकांक पुरो जालें. ती देवाचेर आनी मोसेसाचेर आड उलोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्टांतली भायर काडली. ह्या ओरोड्यान आमी मोरच्या हांगा उंडोवप उदकूय ना, पोट भरोना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां फीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून ताणें इस्रायलाक जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोसेसाक सांगूंक लायले, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातळ केलें. सर्वेस्परान आमचे सरशिल्ले हे सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोदी कर. मोसेसान करचे खातीर विनोदी केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो. तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप जालो ताचेर नदर घाल्यार तो वाचलो. म्हणटूच मोसेसान एक पितूळचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जोर तर कोणाक सोरोप जालो तो पितूळच्या सोरोपाचेर नदर घालतालो आनी वाचतालो.
देवाचे उतर हे देवाचे बोलकर आमचो जबाब जालो सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयकून घे. म्हणूया सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयकून घे. सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयकून घे. म्हजो उलो तुज्या कानार पडली. म्हज्या आकांताच्या वेळार तुजें तोंड लिपोवन नाका. म्हजे विनवणी कान दी. हांव उलो मारता तेन्ना बेगीन म्हाका पाव. सवा सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयकून घे. राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवाची भोवती करतली आनी पृथ्वीचे सगळे राजा तुजे महिमेक मान भोवमान दितले. आदार नासलेल्यांचे प्रार्थना तो आयकतलो. तांच्या मागण्यांची बेपरवा करचो ना. सवा सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयकून घे. आपल्या उंच पवित्र ठिकाणांत सर्वेस्परान घडोवला. स्वर्गार जावन पृथ्वीचे ताणें दोयाळ नदर घाली. कैद्यांचें रुदन ताणें आयकलें आनी मरणाचें फरमोण पडलें ताणें स्विकारलें. सवा सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयकून घे. उदकाराक उबी रावया. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो मुक्ती. जाता तो मेळटा तो सासना तवता. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. जो हांव बरोवणे जेजू क्रिस्ताचें शोक करता. महिमा तुका सोया. जेजू फायसर म्हणलें हांव चल्लों आनी तुमी म्हाका सोदतल्यात आनी तुमच्या पातकां तुमी मरतले. हांव वेता थंय तुमच्यान येवन सांग. जुदेवान म्हणलें हांव वेता थंय तुमच्यान येवन जायना अशें तो सांगता म्हणटच तो आपलो जीव दितलो म्हूण तो सांगूंक सोदताय काय. ताणें तांकां म्हणलें तुमी सकयले हांव वयलो. तुमी ह्या संवसारांतले हांव संवसारांतलो न्हय. तुमी तुमच्या पातकांनी मरतल्यात म्हूण हांवें तुमकां सांगलां. कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण तुमी स्वतमानिनाक जाशात जाल्यार तुमच्या पातकांनी तुमी मरतले. ताणें ताका म्हणलें तूं कोण तर. जेजून तांकां जबाब दिलो पयलींच हांवें तुमकां सांगलां तोच. तुमचे विशीं सांगचें आनी निवाडचें जायतें आसा. पूण म्हाका पाठयला तो सत्य म्हणून आनी जें हांवें ताचे कडसून आयकलां तेंच हांव संवसाराक सांगता. तो बापाची खबर सांगता म्हणून तें समजून ना. त्या पासो जेजू म्हणलें तुमी मनशाच्या पुताक उबारतल्यात तेन्ना तुमकां कळोन येतलें की आसा तो हांवच आनी म्हजेच उस्कोंगी हांव कांय करिना. पूण जशें बापान म्हाका शिकयलां तशें हांव उलयतां आनी जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजे सोबीत आसा. ताणें म्हाका एकलो सांगूंक ना कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदां करतां. तो अशें उलयलो तेन्ना जायत्यांनी ताचेर विस्वास करूं. जेजू क्रिस्ताचें शोभक हें वाखाण तुका क्रिस्त. प्रेमीच्या भाव भयणांनो आयच्या शिकवणेंत आमी आयकलां जेजून शिटकावणी फारिसेवां आनी जे कोण आपणाचेर विस्वास करिना पातकांत आसा तांकां एक शिटकावणी दिता. तुमी पातकांत मरतले. You all will die in sin. This is the caution that Jesus gives to those who do not believe in Him. एक भिरांकूळ शिटकावणी कशी. पातकांत मरतले म्हणजे ह्या मरणा उपरांत आमकां इफेक्ट वो सासणीक एके तरेन तळमळीत कशी आमी आसता. देवा सृश्टीके पयस इफेक्ट कशी आमी पडटले. पातकां मरो म्हणल्यार पातका वरवीं हांव देवा सृश्टीचो संपूर्ण मोडून उडयता. पेद्याचो संपूर्ण आनी देवाचो संपूर्ण मोडून उडयता.
आमी संवसारांत बऱ्यो कर्म केल्यो आनी देवाचेर इल्लो विस्वास दवरलो जाल्यार घडये देव आमचें काम करता. पूण प्रितीच्या भाव भयणां आमचे म्हणटा तुमी पातकान मरता कांय हें एक भिरांकूळ वस्त हांवें म्हणटा तशें पातकान मरतले म्हणल्यार आमचें सासरी जिवीत आमी काबार केलें. आयच्या पयल्या वाचपान देव इस्रायल परजेचेर राग आसा कारण इतले ते परजे केले आसतना ही बोल्सां देवाचेर घुंवडायली. The first reading we have heard from the book of Numbers. Israelites grumbled against God. Why have you brought us here? There's no bread here. Have you brought us to die? My dear friends, probably we are in a similar kind of situation right now. The world is reeling under this disease. There are so many deaths, so many people who have been infected by this coronavirus. At this moment, what or how is our attitude towards God? Are we grumbling like the Israelites? Or are we trusting in Him? So many times we grumble against God. And so many times it is not that God has caused this thing. Many times it is out of our own making. The consequences of our sin, the consequences of our misadventures. Let us be sorry for our sins, as the gospel says. Jesus says, you need to be sorry for our sins. You will die in sin if you are not sorry for your sins. If you do not believe in Christ, we need to be sorry for our sins, accept our faults, ask God's pardon, and believe in Him, trust in Him, because He is the one who will save us. When we look at Him on the cross, the one who is lifted higher so that we may be saved, when we look at Him with faith, we will be saved. When we ask pardon, keep our sins at His feet, and ask Him to wash away by His holy blood, and believe in Him, we will be saved. Let us do this. Let us pray for the grace of God in these few days. देवाला मागणी आमची बात काढून ताचेर मोहर आमी मागया ताचेर विश्वास आमी घेवया आनी तो आमची बात काढून काडलो आनी आमी आमचें जिवीत मोसोळटले पूण वाचली आनी हेंच करून ह्या मिसाचे वेळी देवाची कृपा देवाचो आदार आमकां सगळ्यांक मागया. Every doing आमी वांटो घेतना कितें भाशेन आमचें जिवीत आमी देवाच्या हातान घालया. चिकट पिडेंत आसात तांकां देवाच्या हातान घालया. पिडेंत आसात तांची सेवा करतात तांकां देवाच्या हातान घालया. आख्खो संवसार देवाच्या हातान घालया. Let us offer ourselves into the hands of God. Let us offer the whole world, those who are sick, into the hands of God. Those who are serving the sick, let us offer them too into the hands of God. God may protect them, God may heal everyone, God may be with everyone. Service for us, Srishticha Vistara Amituka Vinvasta. आणि तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. तरी तुवें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जालो. सासनाच्या सासना देवाक चल. Service for us, Srishticha Vistara Amituka Vinvasta.
आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाताचो सोरो आमी तुका पेटयता. दाखवाले दिला आनी मनशाच्या वावरान दिला तो आमकां आत्मीक पिवण जातो. सासणाच्या सासणान देवाक सर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान स्वर्ग पितार देवा बापाक मानता बसलें जावन मागा. हें तुमचें आदरलें बलिदान आपल्या मनांत घालून आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घे. बापा, तुज्या हातांतली घेतलेली देणी हो भोवाचो मुदो आनी हो दातांचो सोरो आमी तुका परतून भेटयता. ह्या विनाशी जिवितांत आमकां तुज्या वचनान तूं सांगिताय पूण तुज्या आदारान सांबाळटाय म्हूण ही देणी भोवाय दिता. आनी त्याच बरोबर हो विनाशी जिविताची खाण पिवण जाता. हो तांचो फळ आमकां सदां पूण भोव करून ह्या प्राचीन काळांत बेडोसो करूं म्हूण मागता. आमच्या सुन्या जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोय आसूं, तुमचे सोय आसूं. आमची काळजां उबारल्या आमी ती सर्वेस्पराक पावता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूं होय अशी आमी करून फावो. सर्वेस्पराक पवित्र बाबा, स्वर्ग पितरा आनी सासणाच्या देवा, स्वर्गाळी आनी स्वर्गदायी आमी तुका दिनवासूं फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दडवण दिताना हो गुणाचे व्हड म्हणटाय. आमची मनां उंच बांदताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्तांव आमच्या सुर्यावरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिता. त्याच जेजू देशीक घेवन आनी सर्तीचो सगळो बरोबर तुजी तोर महिमा म्हणटा. तांचे सनानी आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दोगाराचो सर्वेस्वर, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या देवा. पूण सर्ती ता जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताकासूं. पूण सर्ती तुका जय जय. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुशें गोश्ट बरोवन सोसून वेचले ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासूं. तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त्या आनी ही म्हजी कूड तुमचे वासो सोडून तुमची. तेच पयलीं जेवण जातोच ताणें त्रास घेतली तुका नव्यान दिनवासो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त्या आनी हातलें पियेया. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोलाराची हें पातकांचे मोवसाणेचे तुमचे वासो आनी सोमेस्त मनशां वासो हें फाळो कर. हें म्हज्या उगडासान कर. बाबांचा कोण करपटया सुमिया जेजू तुज्या मरण आमी समर्पिता. तुज्या पुनर्जन्म म्हूण आमी करपटा. तुज्या येण्याक आमी आपयता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भोवतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्ता
आणि फ्रान्सिस आमच्या माध्यमातून फिलिप नेरी आमच्या रोमन आणि सोफे या तिघी वर्गाबरोबर तिका प्रीती मोगान वाढली. पुनर्जीवनपणांसमोर वस्तू करून दिले ते आमच्या भाव भयणाची खात्री करू. तांकां आनी तुज्या इश्टावतीन मेळिल्ल्या समस्तां तुज्या परसडीत तुका पर्यंत आम्हा समस्तांची आमच्या कुटुंबाची दया करून आमी मागता. आमकां मारी देवाची माय सांग भाग्य सुसे सपोटी भाग्य गरगता आनी सोड काडीत मागोल्या त्या सोगल्या भोगतां सासणाच्या सुखांत आमकां वांटा. तांच्या सणांत तुजे मेमण घालून आमकां फावो जेजू क्रिस्त तुज्या त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सणांत त्या जेजू काय पवित्र आत्म्याचे कोणाक सर्व पिता बाबा सर्वत्व आनी वैभव सासणाच्या सासणांत आमेन. जेजूची बरें प्रार्थना म्हणटा आमचे पावला वळखून घेवन देवा लागीं भोवसाय आनी ह्या भोवसाय मागतना कितें भाशेन ह्याच देवाचेर आमी अदीक आनी अदीक विस्वास दवरून पावली. As we say, Our Father, let us ask God's forgiveness for all our sins. Let us accept our faults, our sins, our bad behavior, our wrong attitudes, and pray that God may help us to transform our lives. Let us also pray that God may help us to trust Him more and more. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरो गिरायज आयज आमकां आनी आमी आमची चुकल्यार पळोवशिना तशी आमची पातकां बस आनी आमकां काळजीक पडून दिवं ना पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा स्वर्ग वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्कार आमकां सर्गीच्या सुखांत आनी आमच्या सुरपंटा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरकशान भेटता. तर आमकां तुजे उदार कापती सर्व पापांतली सुदय आनी सर्व आदारांतली वाटाय. कित्याक राजपाती पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणांत. सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मतान म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे पूण तुजे पवित्र सोयीच्या भावार्थाचे दिसता आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती आनी पुस्तिका एकपणान सांग जो जियेता आनी राजकोट चलयता सासणाच्या सासणांत आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमची सौम्य आसूं तुमचे सौम्य आसूं. एकामेकाक मायेन शांती दिवं. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची मदत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची मदत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. शेळेच्या जेवणान आपयल्या ती सुदा. सुमया तुवें म्हजें भितर घेवचें म्हाका फावलें पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळून दिली. प्रितीच्या भाव भयणो, ह्या वेळार जेजू उत्मीक वाटेन जेवूंक आमी तयार आसात. आनी जेन्ना जेजू जेवता त्या वेळार तुमच्या काळजांत जेजू येवंक तुमी देवा लागीं मागात. Let us be ready to receive Christ graciously into our hearts. And as I receive Christ into my heart, pray that He may enter your heart too. We are united to Christ as we are part of the same body of Christ.
कितलो बरो जेजू सोमी मोजो म्हाका ताचे उपकार उक्ता आर्का सुरका गोली कितलो बरो जेजू सोमी मोजो म्हाका ताचे उपकार उक्ता आर्का सुरका प्रार्थना देवा आमच्या या सर्गेच्या गुणावरवी आमची काळजां नितळ आनी नवी कर आनी आमच्या वागण्यान तशेंच करी आतां आनी ह्या फुडें तातूंत आमकां तुजें जीव आनी घडयाळ भरपूर मेळ्ळी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं आमीन. प्रितीच्या भाव भयणो, ह्या दिसांनी आमी घरा आसा आनी घरा रावंक गरज घरचे भायर येचें पूण तरी आसतना दुसरी जी घरची सांगल्यान जी कोण एकलीच आसा एक सुरी आसा जी कोणाक कोण ना आदार दिवन गरीब आसा जेवण ना खाण ना जे कोण कामदार आसा ताका खंय वचपाक जागो ना सोडलें कोण ताका जेवण असल्यान जर तर आमी आदार दिवंक जाय आमची दिलगोज्यो आमचे पाद्री एकठांय करतात व्हॉलंटियर तांकां आदार जर तर आमच्या आदार दिवंक जाता आमी फुडें सरया आनी तांकां आदार दिवया पूण हे आदार दितना चतुरताय वापरची सगळे सुरक्षीत उपाय वापरचे तुमचो याज्ञीक फुडारी सांगता ते पयलीं सुरक्षीत उपाय वापरचे मास्क घालचे हात धुवचे आनी असले उपाय आमी वापरचे. As we are locked down at home, taking care of each one of us in our family, let us also remember those who have no one for them, to help them. If we can help them, it would be a work of charity, work of love, of Christ. And when we do that too, let us employ all the preventive measures. Let us be safe and keep others safe too. Now let us volunteer to help these people as board leaders, as PPC members, as group members, the priests have been gathering people, volunteers to help these people. Kindly volunteer. सर्वेस्पूर तुमचे सोने आसूं, तुमचे सोने आसूं. सर्वदेदार देव, बाप आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालूं. आमीन. वचून या क्रिस्ताचे शांती आनी मोगान तुमकां देवाचे